15 सप्टेंबर म्हळ्यार बार्देशांत फुडलो सप्टेंबर म्हळ्यार गोंयची सगळी रेशन कार्डां इलेक्ट्रॉनिक जातली म्हूण मंत्री मांद्रेकार उलयला। एपीएल कार्डाचेर कोटा 100% दिनात म्हूण बाबू आनी सावळान प्रस्न काडिल्लो। मांद्रेकार म्हणटा एपीएल कार्डवाले बरेचश्यो फामिली राशन घेनात म्हूण फूल कोटा दिनात। बार्देशांतली रेशन कार्डां 15 सप्टेंबर म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक जातली, तेन्ना बोगस रेशन कार्डां आपोआप रद्द जातली। नागरी पुरवण खात्याक स्वतंत्र मामलेदार जाय म्हणूनय प्रस्ताव सरकाराक गेला। कोटा तुमी जे दितात तो 100% दिता काय म्हणून ना म्हणला म्हाका। तो 100% कित्याक दिनात आनी केन्ना साकून 100% दिवपाचो बंद केला? कोटा वो 80% दिता आनी ताचें कारण आहा की मॅक्झिमम एपीएल्स कार्ड होल्डर्स जे आहा हे सोसायटींतून जो आपलो कोटा हो लिफ्ट करिना। आमी 80% दिता आनी जर एखाद्या फेअर प्रायस शॉपार वो कोटा तांकां जर जावो जाल्यार तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट करपाची, आमी तांकां तो दिता वयलो 20%। आता पर्यंत 1875 बोगस कार्डां मेळिल्लीं आसा। हय, पूण तुमी तांकां आतां बोगस कार्ड मेळ्ळी न्ही, तुमी व्हेरीफाय केली? तूं सांगला ते तेंची रेशन कार्ड आसून ती कॅन्सल केली ते नोटिफिकेशन काडून। 15 सप्टेंबर 15 हे उरल्या पळय रेस्ट 11 तालुक्या सगळ्या तालुक्याचे डिजिटल आमी कंप्लीट करता। गोंयची लोकसंख्या वाडोवपाचें काम जे आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता हेंचे खातें करता। खरें म्हटल्यार गोंयांत आनीक रेशन कार्डां नवीन जावंक जायनासली, डिव्हिजन जावन ती जाल्यार जाता। पयलीं रेशन कार्ड आहा पळय व्हेरीफाय हे सगळें करपाचें काम आहा तो मामलतदार करता। सांगा मामलेदाराक, तुमी बऱ्या मामलतदार करता। आतां खंय तरी तुमी फाटल्या 6 म्हयन्यांक आमच्या बार्देशांत सांगलां की हेचे सिव्हील सप्लायचें काम आहा ते एक विशिश्ट मामलेदारान करपाचें म्हणून एका मामलेदाराक सोपयलां। मामलेदार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पळयता, त्या खातीर आमचो डिमांड आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सुद्दां केल्लें आहा की आमचे डिपार्टमेंट आहा टोटल वेगळें करचें म्हणून। ते कन्फ्युजन मामलतदार आनी हे जाल्या नंतर आमकांय हांगा प्रश्न आन्सरां दिवपाक प्रॉब्लेम जाता आनी मामलेदार आपली कामां ती कशीच सोडिना, ते आपणाक जाय तेच करता। कडल्यान वेगळो मामलेदार घेयात। आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर खबरो। दिवचलच्या केशव सेवा साधनाच्या नारायण जाण्टेचे खासा भुरगीं शाळेची कार्यावळ जाली। खासा भुरग्यांनी तरेकवार कार्यावळी सादर केल्यो। दिवचल तालुका गोमंतक मराठा समाजान समाजातल्या हुशार विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती भेटयल्यो। लक्षात घेयात आनी तेका लागून सर्वश्रेष्ठ गोष्ट जी आहा ती आमी ज्या समाजात निर्माण केल्या, तुमकां सांगलें खंयच्या समाज निर्माणाच्या आमच्या हातीन ना, खंयच्या आवयच्या पोटांत निर्णय हे आमचे कडेन ना, पण त्या समाजाचें नांव वयर काडपा खातीर ज्यो गोष्टी करपाच्यो त्यो आमचे कडेन आसा। दिवचल जायंट ग्रुपान घडोवन हाडिल्ल्या देशभक्ती गीत गावप सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। महिला जरी कमी मार्क पडले, एका विषयामध्ये कमी मार्क पडले तरी आपण ना उमेद होऊ नये, आत्मविश्वास आपला ढळू नये, कारण शिक्षणाचा मूळच उद्देश असा आहे कठोर परिश्रम, सातत्यानं अभ्यास करणं आणि जे अंतिम ध्येय जे आहे ते प्राप्त करणं। दिवचलच्यान उदय परब। इतल्याने खबराची रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।